क्या डिसीजन दिया है? ये थोड़ा सा वल्नरेबल एरिया है, लैंडस्लाइड वल्नरेबल एरिया है। सो एक बार हालांकि एक प्राइवेट लैंड है, तो देख रहे थे कि क्या एक्शन लिया जा सकता है टू प्रिवेंट द लैंडस्लाइड्स इन फ्यूचर। वी विल ट्राई एंड वर्क अराउंड इट। वी हैव ऑल द डिपार्टमेंट्स इन प्लेस। देखते हैं कि क्या काम है। सो दिस इज़ अ लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। यहाँ पर 4-5 साल पहले एक लेडी की भी डेथ हुई है एक बोल्डर फॉल होने से। सो वी हैड इंस्पेक्टेड इट विद वेरियस डिपार्टमेंट्स कंसर्न टू चेक व्हाट कैन बी डन सो दैट दिस vulnerability can be taken care of. So we are working on it. Let's see if we can find out and reach the solutions. मैडम कोई हमारे साथ है, so we will take his help to take the NOCs from the ground. What's the plan here actually? तो यही है कि रिटेनिंग वॉल या फिर फ्लैटन ऑफ द सर्विस दैट टेक्निकल डिपार्टमेंट्स वुड डिसाइड. सो वी विल गो अहेड विथ दैट. वर्सां फाटीं हांगा एक लँडस्लायड जाल्ली आनी तातूंत एक बायल मनीस एक्सपायर्ड जाल्ली. सो तेन्ना पसून ते पेंडींग आशिल्ले इश्यू. मागीर आमी पुटअप केले प्रपोजल. म्हणजे लास्ट आय थिंक 6 मंथ्सा पयलीं आमी प्रपोजल पुटअप केले. आनी देन मागीर 2-3 आमचे मिटींग्स जाल्यो. NOCs कोणा कडल्यान घेवप, लँडस्लायड एवॉयड कशी करप, हे हांकां रिलीफ कसो मेळप. आमी 2-3 गोश्टी केल्यो. म्हणजे जे विक्टिम्स आशिल्ले तांकां आमी कॉम्पेन्सेशन दिवपाक आमी ते पास करून हाडले. सो आतां खंय तरी आतां परत पावस आयलो. सो पावसांत परत लँडस्लायड जावपा ना आनी आशिल्लीं नाशिल्लीं घरां डॅमेज जावपा ना. हाज्या खातीर आज आमी CMा कडेन गेल्ले. सो CMान कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन्स दिले की इमिडिएटली वचून थंय ऑन ग्रावंड रियलिटी कितें आसा ती चॅक कर म्हणून. सो आज हें इन्स्पेक्शन आशिल्ली. मॅडमीन कलेक्टरान तिका इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या NOC बी घेवपा खातीर. एंड मागीर प्रपोजल वतलो आनी आमी ट्राय करता की जाता इतले बेगीन पावसाळ्या पयलीं ट्राय करता आमी. कित्याक गव्हर्मेंट प्रोसेस तुमी जाणा मातसो हें आसता. तातूंत भितर हांगा लँड डोनर आसा तांणी NOCs दिवपा जाय. बट आमी लोकांच्या सेफ्टी खातीर आमी हांगा आयल्या. सो सेफ्टी इज फर्स्ट म्हणून आमी बेगींतल्या बेगीन जाता इतलें इन्स्पेक्शन करतात ना. बट द ओन्ली थिंग इज ताचो प्रपोजल आसा की 7 कोटीचो आसा. इट इज अ लेंदी प्रोसेस. सो ते आतां आमकां कितें जाय इमिडिएट कसो रिलीफ मेळटलो. 1 म्हयनो उरला. 1 म्हयन्यान तो WRDचो प्रपोजल करप इज नॉट पॉसिबल. सो वॉट इज द इमिडिएट रिलीफ वी कॅन गीव द पीपल ताजेर आमी स्ट्रेस करता. कित्याक पावसाळो तुमी जाणा आतां पावस पसून येता आसतना म्हणजे घसघसान येता. सो वी आर ट्रायंग टू सी दॅट हाव बेस्ट इन शॉर्टेस्ट टायम वी कॅन गिव रिलीफ टू दीस पीपल. रिहेबिलिटेशन तुम्ही कितें सांगताले? तांकां CMान एका पार्टीक 4 लाख रुपया सँक्शन केल्या फॉर अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट. दुसऱ्या पार्टीन एप्लाय केला. सो शील ऑल्सो गेट. सो मागीर सगळे गांवकरूय रेडी आसा. दे वील रिबिल्ड एंड गीव अशें आसा. बट इन दीस हे स्टोन पडल्यार आतां हे सप्टेंबराचे 21 तारखेक 2 वर्सां आमकां कंप्लीट जातली. 2 वर्सां आमकां कंप्लीट जातली जाल्यार आमी हे 2 वर्सांक जाली पावस हे तळप हे करून आमचें कांयच ना. आमी हांगा थंय तळमळटा आनी आमचे NOCक लागून आतां इतले सगळे आमचे कलेक्टर येयले, सगळे जाण येयली. तेन्ना हे NOCक लागून आमचे जे भाडकांचे उरता पळय ते प्लीज आमकां मातशें लँडलॉर्डान आमकां NOC दिवची ते कितें रिटर्निंग वॉल बांदपाक. आनी आमकां जे पळय आसरो ना कित्याक आमचे इतले इन्कम ना मंथली. हे 2 वर्सां कोविडान जावं हेका लागून म्हाजी भुरगीं जावं आमची हे 3 ज्यो फॅमिली आसा त्यो जळमळाक आसा. इतले रेंट हांव एफोर्ड करूं शकना. 10,000 मंथली रेंट. तेन्ना हांव मागतां की हे CMान सरकारान सुद्दां आमकां बेगीच्या बेगीन मदत करची आनी आमचे हे रिटर्निंग हॉलाक आमकां हातभार घालचो आनी आमचे मातशें प्रोसिजर बेगीन करून घेवचो.